Sasna, Sasna. मुझे तुमची गियातान मुझे सिसाया Kitagam Shanti Kartyakalzato. देवा तुझे पुताचे काळीज आमच्या पातकांनी भिजलें तातूनच मोगा शिम नासली बाणारा दयाळपण आमकां तूं वांटाय आमचे भक्तीपणाचो मान तुका दिवन तेच बरोबर पाव ते फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर क्रिस्ता आमच्या स्नेहा वरवीं Amen. मोगाळा जेजू देवाचो सोब तूं मनशा रुपान तुवें जुल्म घेतलोय आनी आमचे मदें तुवें ठिकाण केलें आयज आमचे मदें मनशा रुपान न्हय पूण पवित्र उण्याच्या रुपान हे वेदीचेर आहलोल्या पवित्र संस्कारान तो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी खोल बाळटान सत मानता तुजें आसणें बगूंक आनी तुजें जिवीत दितल्या उतराचेर खोल नियाळ करून हे वेळार आमची काळजां तूं जागोय आमची मनां तूं उजवाडाय हे वेळार पवित्र वेदी मुखार आसून सगळे भक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता आमची बोजोण तुका वंपता जेजू देवाचें राजाचें शिव वर्तमान परगट करतालो आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोगतान सांपडलेल्या होलीकारांक बरो करतालो एका वेळार जेन्ना जेचें उतर आयकून ताचे भोंवतणी लोक एकटलो आसलो तेन्ना कोण एकली बायल फुडें सरून व्हडल्या तळ्यान ताका जोन दितल्या आवयची तुस करून ह्या उतरांनी उद्गारता तुका सांबाळला तो कुसवो आनी तुका दूद दिलां तें व्हडलें बागी तिची उतरां आयकूतच जेजून असो जाप दिवन म्हळें हें खरें तरी पूण ज्याचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक बागी अशें उलोवन जेजून त्यो स्टोरीची उतरां मान्य केली पूण तेच बराबर आपली आवय सुभागी न्हयच कित्याक तिणें आपल्याक जोम दिलो देखून पूण तेवून अदीक सुभागी कित्याक तिणें ज्याचें उतर आयकलें आनी सांबाळलें म्हूण जेजू स्पश्टपणी सांगता ह्या उतरांनी जेजूक एक भोव म्हत्वाचें सत परगट करता आनी तें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून आनी तें सांबाळून उत्पन्न जातली सोयरीगोत रोगताची सोयरीगोती पासत ती वयर पावंड्यार उरता जेजीची आवय सुभागी न्हयच कित्याक जेजूक तिणें जल्माक हाडलो ते पासत पूण ती अदीक सुभागी उरतली कित्याक तिणें देवाचें उतर सगळें कावतेपणान आनी आयतेपणां आयकलें आनी उतर पडादीपणी तिणें जिवितांत सांबाळलें तें पासत जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तेन्ना जेचे लागशिल्ले सोयरीगोतीन भितर सरून आमी सुभागीपणाचो संतोश आनी दादोसपण भोगता भाग्यो ताको आमची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून सुम्याच्या उतराक आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवन आनी ताच्या उतरा प्रमाण जिवन सर्गीच्या राज्याचो रस्तो चलोवंक आदार आमकां वेळार आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारया कोणाक उलोवचें कुशा जाल्यार उलोवचें
म्हणटलें हांव B4 जेजू तुजें उतरां. जेजू तुजें उतरां काळजाचो संतोष. जेजूस तुजी उतरां दोल्याचो उजवाड. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास. जेजू तुजी उतरां ताळेल्या उदक. जेजू तुजी उतरां भुकेल्यांचें बोन. जेजू तुजी उतरां मेलोल्यांची. जेजू तुजी उतरां रोखड्यांक बुजवून. जेजू तुजी उतरां अपराध्यांक माफी. जेजू तुजी उतरां गुलामांक सुटका. कोणाक जाय जाल्यार मागणी करूंक जाता. सोम्या जेजू, ह्या वेळार उण्या रुपान तूं ह्या पवित्र आल्तारार हाजीर आसाय. आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका. हो इल्लोसो वेळ तुज्या संगता सारूंक तुवें म्हाका फावो केलें म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. Praise you. I love you, Lord Jesus, for all the blessings you bestow on me and all those close to me and dear to you. Lord, I ask you for your grace and your blessings that I may touch many hearts. I lift up very especially all those people who are lonely, who live alone in their homes, troubled by loneliness. Lord Jesus, help us who are healthy, who have time to spend with them. Give us all the grace and strength, Lord, to be your compassionate hands. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. आनी थोड्याच दिसांनी भागिवंत जुआंव बातिस्ताची परब आमी समोर उमतल्या. हो व्हड भागिवंत स्थान दातार जुआंव म्हूण आमी ताका वळखता. तुज्यो वाटो तयार करून तो तुजे फुडें आयलो. तुजी शिकवण ताणें लोकांक परगटली. दोनया सर्गीच्या बापान आमकांय जल्मान हाडून आमकांय एक कार्य दिलां. पूण आयज संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवून आमी ह्या भाग्यवंताक विसरल्या. जशें ताणें केलें तें करूंक आमी फाटीं सरता. देव मंदिरांतली भायर सरली म्हणटच आमी सगळें विसरता. भोगोस आमकां दुनिया.
ह्या भाग्यवंताच्या व्हड दिसा तुवें म्हाका जल्मान हाडलें. हांव तुका आर्गां दितां आनी वाखाणटां. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन सदांच तुजो मोग करून आनी तुजोच मोग म्हज्या बऱ्या कुन्यांनी उतरांनी आनी वावरां वरवीं चोर भोंवती शिपरावन पवित्र आत्म्याचे घोटायेन तूं म्हाका जागय. आयज संवसारी वस्तू फाटल्यान गेल्ल्या परस होच तुजो मोग आमच्या दुर्बळ दुवेंत भावां सोबे वांटून तांकां आदाराची जावन तांचे कोश्ट ल्हवू करून चड गरजेचें. हीच भावना आमच्या जण एकल्याच्या मनान तूं वाडय आनी अशें तुकाच आमी समाजांत आमच्या समुदायान घरांनी समाजांत परगटून पवित्र आत्म्याचे कृपेन बळान शक्तीन आमकां जण एकल्याक दवर म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. सर्वीच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दितां दिन वाचतां. आयचो दीस ते आमकां फाव केलो देखून नवो स्वास ते आमच्या कुडीन घालून कृपा दिली तुज्या पांयशी येवपाक. मोगला जेजू तूं तर एवढ्याच्या उरपान ह्या जाग्यार आसाय. आमची काळजां मनां तूं सगळें सोदून काडटय. मोगला जेजू आमकां सदांच बऱ्या मनान बऱ्या काळजान भक्तीन तुजे फुड्यान येवंक सदांच तुज्या पांयाशी येवन तुजो आदार आनी धीर आनी भरोसो आमकां तूं दिताय म्हूण हांव स्वात मानतां. तेच भाशेन उबारता मोगला जेजू जायतो लोक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टवता. त्या दुयेंसाक थोड्यांक विलास ना मोगला जेजू. जायते जाण थोडे पयशांक लागून जायना थोड्या कडेन. मोगला जेजू तुका तुज्या लागीं मागता मोगला जेजू तांकां इलाज फाव कर. तुज्या अमुलीत रोगतान आमकां सगल्यांक धुवन काड. आमची मनां काळजां सदांच शांतीन दवर म्हूण मागता. तेच भाशेन मागता मोगला जेजू. आयज संवसार सगळो झुजां करूंक मुखार सोदता. तुजे लागीं मागता विनंती करता मोगला जेजू तांच्या मनांचेर द लिडर्स ऑफ द ऑल द अदर कंट्रीज मे बी फिल्ड विथ द होली स्पिरीट that they may not start any more wars, Lord Jesus. आनी त्या केरळांनी जायतो लोक जोखमीन जावन कश्टवता मोगला जेजू. तांकां तूं आसरो दी. तांकां तूं राख आनी सांबाळ मोगला जेजू. आनी मेल्यांत तांकां सगल्यांक सर्वीचे राज फाव कर म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू. भाग्यवंता कांबळेची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून सुम्याच्या उतराक आमचे जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन सर्वीचे राज्याचो रस्तो चलोवन आदार आमकां ह्या वेळार आमची मागणी जीव सवे विस्वासान उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. सुमया तुजें उतर आयकूंक आनी सांबाळूंक आमची काळजां आयकी कर. सुमया सोम्या तुजें उतर आमची काळजां आयकून कर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक आनी आपले पोरजेक तें परगटतना आपल्या जिवितांत तें पाळूंक वावर म्हूण देवा लागीं मागुया. सोम्या तुजें उतर आयकून आनी तें आमची काळजां आयकून कर. सगळे क्रिस्ती पोरजेन पवित्र शब्दां दवरता ते उपायांचो फायदो काडून देवाच्या उतराची खोल समजणी घेवंक वावरूंक आनी उतर खरेपणी जिवन ताचो स्फोट समाजांत दिसूं येवंक पावल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. सोम्या तुजें उतर आयकून आनी तें पाळून आमची काळजां आयकून कर. आवय बापायने आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवाच्या उतराचो खोल मोग रिगोवंक आनी ह्या उतरांतल्यान परगट जातली क्रिस्ती मुल्यां पाळूंक आपल्या उतरान देखीन ताका शिकोवंक देवा लागीं मागुया.
सोन्या तुझे उतर आयकूंक आनी तें पाळूंक आमची काळजां आयकूंक आतांचे तरणे पिळगेन देवान दिल्ल्या आधुनीक यंत्राचो बरो उपेग करून देवाच्या उतराची घोडसाण ती भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय ताची मधुराय विस्तारूंक पावंक देवा लागीं मागुया. बाबा सोन्या तुझे उतर आयकूंक आनी तें पाळूंक आमची काळजां आयकूंक मोगळा जेजू हो थोडो वेळ आमी तुजे सांगाता भोगलो. तुजें जिवें उतर आयकूंक आमच्या जिविताक नवो उजवाड आनी नवी नदर फाव जाली. देखून आमी तुका दिन वाचता. तुजें उतर चितान आयकूंक आनी त्या जिवितांत थोडा दिकोणा सांबाळूंक आमकां स्वादा दी. अशें संवसाराच्या उतरा प्रमाणे जियेतिल्लें जिवीत एक दीस सर्गींचें सुभागीपणान परजोडूं म्हूण हांचे लागीं मागता. जेजूचो बापा पवित्र आत्म्याचे सांगाता जियेता राजदूत चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. गायन घेऊया B7 पेज नंबर 23 B7. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर गाठल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर गाठल्या. Dispoti sastangi portelia, sodas tuje naoi catelia, sorves porak man favo amso, taco kawam canggil noso, tuje सर्वेस्परा सदाकाळ वयर गाठल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर गाठल्या. पापाची आणि भुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. आज भाग्योन पावलू चीट कोरिंतकारांक भाग्योन पावल आपणाचे कोश उपद्रेचे उलयता. कितें ताका सोंचचें पडलें जेजूच्या शिव वर्तना पासत हें सगळें तो आयज आमकां सांगता. सो जेजू पासत सोंसूंक आमकां कुशालकाय मेळूंक जाय, कित्याक आमचो तेवो आसतलो. आमकां सदांच हो तेवो आसतलो स्वर्गा राज्यांत. तर
हें देणें मिस्सां आतां म्हाका मागुया. हें मिस्सां भेटयता हेचे दिसाक मारिया फेर्नांदिसाच्या आत्म्या तेच बराबर मागूंक लायलां आयडा वाज बरी भलायके पासो ताच्या भुरग्याच्या. आनी हे मिस्सान आमकां फोव तो वांटेमेचे खातीर सुरवातीकूच आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भरिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. तोंडान उच्चारून पांयारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध चड अपराध सद भाग्यो सदांच वामरी सगळ्या देवतांनी भोगता. तुमकां भाव भरिंदो जे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं ती कोरात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणांचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवांसो आनी आमचें बोड. आमी इतलें वस्कोत की तुजे विडे आमच्या कांयच करूं नजो. सगळे काळजान सर कोन्यांनी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां जो आदार दी. हांवें विनंती करून मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणांच्या सासणां. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, जायतीं जाणां कुडी मासा प्रमाणे आपलीच बोडाय कोत्तात, तर म्हज्यानूय बोडाय दाखोवंक जाता. कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सोदता तर पिसो कसो उलयता. हांवूय ती सांगूंक फुडें सोदतां. ते हिब्रू तर हांवूय हिब्रू, ते इज्रायलीत तर हांवूय, ते आब्रामाची सोसोत तर हांवूय, ते क्रिस्ताचे सेवक हांव पिसो कसो उलोवन सांगतां. तर हांवूय क्रिस्ताचो सेवक आनी ताचे वोन ओदीक कोश्टां वावरांनी, ओदीक बोणकोणीन, मार फारांनी तांचे वोन बो ओदीक. सोबार पावटी मोन्नाचे तोनीर पर्यान पावलां. 5 पावटी जुदेवाच्या हातांतल्यो 39 सोत्यो हांवें घेतल्यात. 3 पावटी म्हाका तोणक्याचो मार पडलो. एकदां म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें तारू फुटोन 1 दीस आनी 1 रातभर हांव दर्यांत उरलो. हिशोब नासलेल्यो भोंवड्यो, नदीच्यो संकोश्ट, चोरांचे संकोश्ट, म्हज्या देश भावांचे संकोश्ट, विदेशांचे संकोश्ट, शारांतले संकोश्ट, अरोण्यांतले संकोश्ट, दर्यांतले संकोश्ट, फोटकिऱ्या भावांचे संकोश्ट, हें सगोट म्हाका सांपडलें. वावर आनी कोश्ट, पुस्कोळ जागरण्यो, भूक आनी तान, सोबार उपास, थोंडी आनी विगळेपण, हें सगोट हांवें सोंसलां. आनी हेर सगळें सोडून म्हजो दिसपट्टो गिरास सगळ्या पवित्र सोबेचे हुस्के. कोण ओस्कोत जालो जाल्यार हांवूय ओस्कोत जायना. कोणाक कोश्ट दूख मेळ्ळें जाल्यार म्हाकाय ताचें जाळ पडोनात गाय. हांवें बोडाय सांगची आसा जाल्यार म्हजेच ओस्तोंगी सांगतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. सगळ्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवाडटा. जबाब.
सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पर बऱ्या मनशाक निवादता. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब: सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पर बऱ्या मनशाक निवादता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवादता. जबाब: सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पर बऱ्या मनशाक निवादता. ताचेर दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पर बऱ्या मनशाक निवादता. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसारांत तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सणस आनी कीड ते खावन इबाड कोत्तात आनी चोर फुट्टात आनी चोरून वतात. पूण सर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात. थंय ताचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना. ते फोडून उरोवंक चोरूय नात. कित्याक जो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीचो दिवटी दोळो, म्हणटकूच तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीत जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी जी कूड काळोखांत बुडटली. हे पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेन्ना जेजून आपणाचें पयलें जेवण केलें जुद्या मदें 5 उंडे 2 मासळ्यो. दुसरें जेवण केलें कोणा मदें केलें आनी कितले उंडे आसले? विदेशां मदें केलें. जुदेवनूय त्या लोकां मदें केलें तेन्ना 7 उंडे आसले. आनी तिसरें जेवण खंय केलें? शिसां बराबर, आपोस्लां बराबर निमणें जेवण केलें. हीं 3 जेवणां जेजून केलीं. जेन्ना पयलें जेवण केलें तेन्ना भयणान बांदो लोकांक धाडलीं. ताणें धाडले सुमार 5,000 आसले अशें म्हणटा आमकां शिव वर्तमान. आनी ताणें धाडले. आपूण मागणें करूंक गेलो. शिसांक पोलतोड्यो आसात म्हूण सांगलें आनी आपूण मागणें करूंक गेलो. दुसरो दीस ताचो लोक पोतून ताका सोदूंक आयलो. सोदता सोदता मागीर मेळ्ळो. गुरुजी तूं केन्ना आयलो हांगासर?
गुरुजी सांगोना केन्ना आयलो तो कित्याक गुरुजी खबर आहा जेजूक ती कित्याक सोदतालीं ती काल जेवण दिलां कुडीचें आयज आमकां कुडीचें जेवण दी हालें आमकां कुडीचें जेवण दी हे भाशेन आमकां वार करपाची गरज आनी जेजून ताका जबाब दिलो तुमी सरता त्या काणा खातीर वावरूं नाका सरोना त्या काणा खातीर वावरा कित्याक चड दानमोन कुडीच्या वस्तूंचेर घातलेलें पूण आमकां ओत्मो आहा ताका सांगता आमकां एक ओत्मो आहा तेचेंय जेवण आमी चिंतूंक जाय तेचें जेवण आमी चिंतूंक जाय आनीक तें जेवण हांव दितलों म्हजें शें येता ताका भूक लागची ना म्हजे विस्वास येता ताका ताण लागची ना आनी आयज जेजू म्हणटा तेच स्वर्गराज्याची खबर कोत्ता आमकां ओत्मो आहा म्हणटूच आयज स्वर्गराज्याची खबर कोत्ता संवसारांत तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड कोत्तात चोड फोडटात चोरून व्हरतात पूण स्वर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात थंय ताचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात कित्याक जो तेवो आसा थंय काळीजूय आसतलें स्वर्गार तेवे एकठांय करात संवसारांत तेवे एकठांय करुना जेजू म्हणिना संवसारांत तेवे एकठांय करिनाका अशें म्हणिना पूण दान मन आमी गिरेस्तकाय एकठांय करपा संवसारांत इतल्यो गिरेस्तकायो तुजे पिळगेक उपरांत आनी पिळगां येतली आनी उपरांत पिळगां येतली 5-6 पिळगेक तूं गिरेस्तकाय एकठांय करून दवरता दिसता संवसारांतूच तूं राव केला आनी तुका संवसारा भायर आनी घर ना स्वर्गाच्यान तूं चिंतिना इतलें तूं एकठांय करता इतलें आमी एकठांय करता जायते फावटी संवसारांत भिणांत बांद आनी चिंता हें सगळें म्हजे पिळगेक चिंता आमी हें सगळें म्हजे पिळगेक आमी जाणा ती वपार जेजून सांगली जेन्ना एक भाव दुसरे भावाची गिरेस्तकाय वांटली वांटूंक सोदताले जेजू सांग तो भाव सांगूंक आयलो म्हजे भावाक सांग म्हजी आमची गिरेस्तकाय वांट म्हूण जेजून म्हणटा म्हाका कोणें नेमला तुमची गिरेस्तकाय वांटपाक कोणें नेमला म्हाका आनी कोपार सांगता ग्रेस मनीस आसलो ताणें जायतें शेत रोयलें जायती ताका पीक जाली कोडे बोल्ले ताणें आनी कोडे बोत्तूच ताणें म्हणलें ओत्म्या म्हज्या कुडी म्हज्या तूं दादोश राव जायतें तुका वर्सां पावता तितलें हांवें बरोवन दवरल्या आनी तेच राती म्हणटा देव येता आयज राती म्हाका तुजो ओत्मो जाय आयज राती म्हाका तुजो ओत्मो जाय म्हणटूच आमी एकठांय कोता जायत्यो गिरेस्तकायो संवसारांत गरज तितलेंच आमकां संवसारांत गरज तितलें आमकां एक बाट जाय आमकां एक घर जाय आमकां थोडी स्वाद जाय हें गरजेचें पूण बाटांक येता आनी हूंय वचोन आनी बाटांक येता आनी हूंय वचोन आनी बाटांक येता म्हणटूच जंय तुजो तेवो आहा तुजें काळीजूय आसतलें तो तुजो तेवो संवसारांत जे काळी संवसारांत आसतलें पूण तुजो तेवो स्वर्गराज्यांत तेय तेवे तो एकठांय करतलो आनी तेवे जावन आसात आमच्यो बऱ्यो कन्यो बो करून आमच्या पेल्या सगळे दोयाड कन्यो हे तेवे भिडांत बांद स्वर्गराज्याचे तेवे दुसऱ्याक बरो करप दुसऱ्याच्यो गरजेक पावप दुसऱ्याच्यो गरजांक पावप हे तेवे स्वर्गराज्याचे आनी जेजू म्हणटा थंय चोर लागोना स्वर्गराज्यान थंय साणोस लागोना कीड लागोना हिंगा लागता जायते एकठांय करून दवरता कोण तुजें भितर घालता जायते एकठांय करून दवरता कीड लागता जायते एकठांय करून दवरता भिणांत बांदू आडोय लागता
थोडो तेंप आमी तर गोराचो कुयदाद करिना आळोय लागता जायत्योच आळोय लागलेली आहा हांगासर बेडान बांद हेच भाशेन आमचेय गिरेस्कायेक आळोय लागतली म्हणटा त्या पासत संवसाराचें चिंती नाका पूण स्वर्गराज्याचेंय तूं चिंत आनी उपरांत म्हणटा आमकां कुडीची दिवटी दोळो म्हणटच जो दोळो नितळ आसा जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीत आसतली पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली कित्याक सांग सोदता जेजू आमी आमचें मन जायते फावटी वायट चिंतनांनी भरलेलें आसा आनी वायट चिंतनांनी भरलें आहा म्हणटच आमी दुसऱ्याचें वायट चिंतता म्हजें मन बऱ्या मनाचें नितळ भरलेलें आहा म्हजें मन हांव सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंततलों सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंततलों आनी बरें आवडयतलों बेडान बांद पूण हांव म्हजें मन तर वायट चिंतनांनी भरलेलें आसा हांव दुसऱ्याचें वायट चिंततलों आनी वायट मागतलों तसोच पयलें नितळ जावं दी आमचें मन नितळ जावं आमचे दोळे आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतूंक आनी दुसऱ्याक बरें करूंक हो एक तेवो स्वर्गराज्यांत हें देणें आमकां मिसांत मागुया कारण घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26 म्हजे भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर म्हणून देवा आमचे बापाचे मुखार हें देणें आमी तुका हाडून दवरता तांचे वरी आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमकां आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय चिकूळ आत्म्याच्या पोसणाक गरजेन जेवण खाण सदांच आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काणे आनी सर टायम जेजू क्रिस्ता मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या जेन्ना शब्दार तें सगळें रचलें पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित आत्म्या वरवीं हाका मरचोदनी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसा आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश मरों सुसलें आनी मोरणान जैत व्हरून पुनर्जन्म उगडापें केलें अशी ताणें कुशी पाळली आनी पवित परजात तुका जोडून घेतली देखून देवतान समेश भक्तां सांगाती मोहिमेच कितोन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र पवित्र पवित्र
बलवानाचो समेश बघून स्वर्गानी संसार भरला तुझ्यावर बाबा उसवी तुका सोय सर्वेश्वराचे नाव देवा सोय उसवी तुका सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेश क्रिस्ताची कुडे रगत आपली कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेश घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेश मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोटपोर घोटुया तुझ्या कुसानी पोदाची ओटपणा ओळी तुवें आमकां सोडली सोन्या संसाराच्या सोडोनाला आमची सोडोन बापाच्या इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेच कुळार गोशिवतिल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोडी बापा सिमा आमच्या आदारी गोडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर ताका दिसता गो मेल्ल्या समेस्ताक चे पुडजुडीत मुखाम पडूंक फाव कर आमा समेस्ताची दया करून मागता आंकवामरिद्याची माई संगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवंदर बापा सर्व नोंदायन वैभव तुका सासनांच्या सासनाक स्वर्ग आमकां मेळपाक आमी स्वर्गाचे तेवे एकठांय करूंक जाय सगळें दान मन संवसाराचेच वस्तूंचेर गिरेस्तकायेचेर घालूंक फावना म्हणजे जो आमकां सांगता संवसार 2 दिसांचो पूण आमचो स्वर्ग सासनाच्या सासनाक तोखतलो तरी तुवें आमकां तेवे एकठांय करपाक गिरेस्तकाय करपाक आनी स्वर्ग मेळपाक जेजू शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक मागता तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका
वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडून युतां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान अतिरिक्ता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ सो शियेता राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनात. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमचे एकाक मुजको. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमचे एकाक मुजको. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. हे शेळीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. घेऊया D4 पेज नंबर 49. D4. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Melo
प्रार्थूया. प्रिचे बापा, जे आतांतलें आमी घेतलां तें जिच्या कुडी रोगताचें जेवण जे सगळें आमकां एकवटाची कुणा. हे जेवणा वरवीं पयस बीन काळजां मनाचो एकूच दिसान दीस वाडय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयज कॅन्डल पेटयल्यात. Al Daboli and Trickside, Luis Cruz and family, and Al Daboli, Dominic's side, Felix de Souza and family. Service por tumche soviaso, Sor podvedar Dio, Bap and Put and Povitatmo tumche Rashidvad Galo, Votuniat Christa Shantina and Mogan tum conducta. गाणं घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus,